नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया वाटाण्याची उसळ। ही हांवें 1 कप वाटाणे घेतल्या। वाटाणे राती हांवें उदकान भिजत घालून दवरलेले। वाटाणे हांवें कुकरान घालून घेतल्या। हे वाटाणे गॅसार दवरून 1 शिटी काडून शिजोवन घेवपाक जाय। हे पळयात वाटाणे हांवें शिजोवन घेतले। वाटाणे अशे शिजपाक जाय, चड शिजोवन घेवपाक जायना, अशे शिजप जावपाक जाय। उसळेक आमी थोडोसो मसालो भाजून घेवया। 7 हांवें सुक्यो मिरसांगो घेतल्या, 1 चमचो सुकी कोथमीर, अर्दो चमचो जिरें, 8 लवंगां, 10 मिरयां, थोडी तिखी घेतल्या, थोडे जाळफळ, थोडी करबेलाची पानां घेतल्या। मसालो आमकां मातसो भाजून घेवपाक जाय, ताज्या खातीर गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां। तातूंत हांव मिरसांगो घालतां। मिरसांगो पयलीं आमकां भाजून घेवपाक जाय। मिरसांगो भाजून जाल्यो तातूंत आमी बाकीचो मसालो घालुया। मसालो भाजून घेवया, रोस्ट करून घेवया। तातूंतली करबेलाची पानां अशी बरी भाजपाक जाय। मसालो भाजून जालो, हांव काडून घेतां। मसालो थंड जातकच वांटून घेवया। मिरसांग वांटून घेवया। ताज्या खातीर हांवें 1 वाटी सोय घेतल्या। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर। भाजून घेतिल्ले मसाले घालुया। थोडें उदक घालून मातशी मोटी आनी सुकी वांटून घेवया। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां। तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालतां। तेल तापलें तशें तातूंत हिंग घालतां। अर्दो चमचो सासवां घालतां। सासवां बरी तडतडली तशी तातूंत करबेलाची पानां घालतां। फोडणी दवळून घेवया। उकडून घेतिल्ले वाटाणे घालतां। मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। चवी प्रमाणे मीठ घालतां। मीठ घालून धवळून घेवया आनी हाका खतखतो येवपाक दिवया। खतखतो आयल्या नंतर वांटून घेतिल्ली मिरसांग घालुया। मिरसांग हांवें मातशी मोटी वांटून घेतल्या। थोडें उदक घालतां। उदक चड घालपाक जायना, थोडेशें घालपाक जाय। धवळून घेवया। झाकण घालून 2-3 मिनटां शिजोवन घेवया। पळयात उसळेक बरो खतखतो येवपाक लागला। एकदां धवळून घेवया। 2 चमचे गोड घालतां। गोड घालता आसतना तुमकां जितले गोड जाय त्या प्रमाणे घालात। धवळून घेवया। बारीक कापलेली ओली कोथमीर घालतां। ओली कोथमीर घालून धवळून घेवया। आनी पळयात वाटाण्याची उसळी, चण्याची उसळी तयार आसा। गॅस हांव बंद करतां। गोड तिखट दिवाळेक करतात ती उसळी खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।